गोंय राज्याचे विधानसभेचे अधिवेशन जानेवारीच्या निमण्या सप्तकांत सुरवात जातली अशी माहिती सभापती प्रमोद सावंतान पत्रकारांक माहिती दिली। गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यक्रमाक सभापती प्रमोद सावंत आसलो। मुक्ती दिसाचो कार्यक्रम सोंपतकीच कार्यक्रमाक हजर आशिल्ल्या पत्रकारांनी सभापती सावंताक विधानसभेच्या अधिवेशना संबंधी विचारले। 2 फेब्रुवारीच्या पयलीं घेवपाक जाय, टेंटेटिवली जानेवारीच्या लास्ट विकाक असेंब्ली जावपाक शकता। पण केन्ना अशें डिक्लेअर करता 15 ताका 30 दीस कितें पयलीं सदांच 30 दीस पयलीं करची पडटा, म्हणटा पर्यंत 30 दीस पयलीं केली कितले पर्यंत केन्ना पर्यंत घेवपाक जाय तें हांव अजून सांगूंक ना। इट इज अ कन्सर्न विथ द BAC डिसायड, बिझनेस एडवायझरी कमिटी। लास्ट कितें 2 फेब्रुवारी 2 फेब्रुवारीच्या पयलीं जावपाक 30 दीस पयलीं 30 दीस पयलीं जावपाक जाय। नव्या वर्सान जावपी गोंय विधानसभेचें अधिवेशन गोंयकारांक याद उरपाचें आसा। विधानसभा अधिवेशन जावचें अशी मागणी काँग्रेस करीत आसली, तांची मागणी पुराय जातली अशी दिसता। काँग्रेसीची मागणी पुराय जाल्यार अधिवेशनान कितें करपाचें आसात हें गोंयकारांक पळोवपा खातीर मेळटलें। गोंयकारांच्या प्रश्नांचेर कितली भासाभास जातली हें पळोवपा खातीर मेळटलें। जाल्यार दुसऱ्या वाटेन लोकसभेची वेंचणूक लागीं पावल्या। सरकारान केल्ल्या कामांची म्हायती दिवपा खातीर भाजपाकय ही एक संदच आसा। मात ह्या सगळ्या गडबडीन सत्तेर आशिल्ल्या पक्षांनी सरकार बरखास्त करून लोकसभे बरोबर राज्याची वेंचणूक घेवपाचो प्रस्ताव वेंचणूक आयोगाक दिल्यार